गोवा युनिव्हर्सिटीचे जायते विषय हुमकळत उरल्यात. कॅन्टीन समस्या, अंतर्गत रस्त्याचो प्रश्न, स्पीड ब्रेकर हे मुखेल विषय जावन आसात. आमचो रिपोर्टर विन्सन रोजारियोन गैरसुविधांचेर उजवाड घातला. पळयात. हिंगा स्पीड ब्रेकर आहा, पूण हिंगा सायडीक एकूय बोर्ड ना स्पीड ब्रेकराक. टॉबॅको फ्री हिंगा बोर्ड मारलेलो आहा, पूण स्पीड लिमीट बा इनसायड इन द युनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स स्पीड लिमीट तेवूय बोर्ड हिंगा सामको मारलेलो खंयच ना. हो दिसता तो आतां मेन रोड फ्रॉम दोनापावल टू बांबोलीम वचपाचो, पूण ह्या रोडाचेर हिंगा स्पीड लिमीट बा मारलेली आसा 60 स्पीड लिमीट. पूण आतां तूं युनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्सान भितर तर सरतलो हिंगा स्पीड लिमीट बोर्ड बा कांय मारलेले ना. सो आतां नेक्स्ट पळय हिंगा एक स्पीड ब्रेकर आहा इन एंड आउट. सो हिंगा तुमी पळोवंक शकता देर इज नो पेंट or signboard for speed breaker. So that कॅन्टीन इश्यू आसलो तो ह्या गर्ल्स हॉस्टेलाचो. गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिलान सेक्युरिटी वाडोवपाची गरज उक्तायला. युनिव्हर्सिटीच्या हेर समस्यांचेरय तांणी आपले मत मांडले. पळयात. गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिल म्हणून ऑलरेडी आमचे कडसून एक लेटर गेला रजिस्ट्रार टू वायस चॅन्सेलर सराक, आणि ताची कॉपी आमी ऑलरेडी FDAक धाडल्या, ऑलरेडी CMOक धाडल्या, गव्हर्नराकूय ताची कॉपी धाडल्या. सो रिगार्डिंग दीस आमी सांगलां की जर सिरियसली बेगींतल्या बेगीन जसो सोल्युशन जावपाचो आनी ताचो फॉलोअप आमी केलो. आमी पर्सनली आमच्या कॅन्टीन हँडलरा कडेन उलयल्या. ते म्हणटा की बिकॉज ऑफ सुद्दां नॉमिनल फीज ताका थंयसर प्रॉब्लम जाता. आमी ताच्या बद्दल आमी एक्झॅक्ट अजून तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय दिवंक ना कितें आसा तो. आमी तेजे फॉलोअप घेवप चालू आसा. सेक्युरिटी वाडोवपाक जाय, आनी बिकॉज ऑफ द ओपन कॅम्पस असल्या कारणान आमकां रजिस्ट्रारान सरान म्हटलां की इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डील. बट आमी म्हटलां की प्रत्येक जो चॅक पॉयंट आसा, एंट्री गेट आसतली, त्या एंट्री गेटाचेर सेक्युरिटी आसपाक जाय, आनी जो कोण भायलो येता ताका विजिटर एंट्री थंयसर दिवपाक जाय. ते ऑलरेडी आमी ताका इन रिटर्न फॉर्मेटान आमी सराक बरोवन दिला. तुमच्या कॅम्पसान रोड इंटरनल रोड आहा पळय ताका रोडाचेर स्पीड लिमीट बा कांयच ना. स्पीड लिमीट आसा एंट्री करता त्या वाटेन देर इज स्पीड ब्रेकर्स आसा, स्पीड ब्रेकर्स आहा, प्लस एंट्री पॉयंटाचेर 60 लिमीट आसा. मजगती गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिल इंटर कॉलेजिएट ग्रुप फेस्टिवल युथेशिया 2024 घडोवन हाडटा. 29 फेब्रुवारी 1 आनी 2 मार्च मजगती साबार कार्यावळी जातल्यो. फेस्टिवलांतले सर्तीत पयले इनाम 50,000 आनी ट्रॉफी दितले. आयोजकांनी हे विशीं पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. The Goa University Students Council is going to organize a program which is an intercollegiate youth festival for all the affiliated colleges called युथेशिया 2024. हो युथेशिया इव्हेंट 29, 1 आनी 2 असे 3 दीस जातलो. बांबोळी एथलेटीक स्टेडियम ग्राउंड हांगा हो इव्हेंट जातलो. तातूंत भितर वेगवेगळे आमी इव्हेंट्स दवरला. तितूंत भितर प्री इव्हेंट्स आसतले, म्हणजे ज्या हितून सोशल मिडियाच्या मार्गान ते फुडें कॉम्पिटिशन आसतले. तशेंच स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आसतले, तशेंच ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज इव्हेंट्स आसतले. जी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन म्हणला ती 22 फेब्रुवारी आसा, आनी प्रत्येक कॉलेजीक तसो आमी ईमेल आनी ऑफलायन मार्गे सगळ्यांक पोस्टर वचपाचो आसा. तशेंच आमी ह्या इव्हेंटाक प्रायज मनी जी म्हटला ती म्हणजे पयले इनाम आमी 50,000 आसतले, प्लस ट्रॉफी आसतली. तशेंच सेकंड प्लेसी खातीर जो रनर्सअप आसतलो ताका 30,000चे प्रायज आमी थंगा म्हटला. प्री इव्हेंट्साच्या भितर आमी मीम कॉम्पिटिशन दवरला. त्याच्या बरोबर रील कॉम्पिटिशन आसतलें, फोटोग्राफी ते सबमीट करतले. अलॉंग इन दॅट युथेशिया प्रमोशन आसतलें. युथेशियाचो वेगळ्या क्रिएटीव पद्दतीन ते कशें मांडपाक शकता ताचो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आनी शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन अशें हे प्री इव्हेंट्साच्या अंडर येतले. ताच्या नंतर जो पयलो दीस आसा आमचो 29 फेब्रुवारी त्या दिसा आमचे स्पोर्ट्स इव्हेंट जावपाचे आसा. स्पोर्ट्स इव्हेंटच्या भितर आमी 5 इव्हेंट दवरला. कंट्रोल क्रिकेट आसतलो भितून, फुटसाल, टग ऑफ वॉर, रिले आनी क्रॉसफिट. ताच्या भायर ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज इव्हेंट जे आसा. ऑन स्टेज इव्हेंट आमचे 5 जातले. तातूंत पयलो आसा सोलो सिंगींग, ग्रुप डान्स, स्टँडअप कॉमेडी, मिस्टर अँड मिसेस युथेशिया, मिस्टर अँड मिस युथेशिया आनी फॅशन शो. ऑफ स्टेज इव्हेंटा भितर आमी 9 डिफरंट कॉम्पिटिशन्सां प्लॅन केल्ले आसा. तातूंत ट्रेजर हंट आसतले, एंट्री परेड जातली, फेस पेंटींग कॉम्पिटिशन,
3rd डिग्री जातली फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन जे पयलीं आमी म्हटलो तो फोटोग्राफी जातलो प्री इव्हेंटाच्या अंडर जितून ते युथेशाच्या नांवान प्रमोट करतले आनी प्लस ऑन दॅट डे त्या दोनूय दिसाचे फोटोग्राफी जातले ऑन द डे ऑफ द इव्हेंट फोटोग्राफीचे त्या दिसा जातले ताचे जजींग जावन तेचे कॉम्पिटिशन आसतलें त्याच्या नंतर स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन आसतलो कॅरेक्टर इन क्राऊड डान्स बॅटल आसतलें आनी डिबेट कॉम्पिटिशन आसतलें अशी वेगवेगळ्या पद्दतीन जे आसा आमी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्या ओवरऑल सगळ्या कॉलेजींच्या भुरग्यां खातीर एक बरो एटमॉस्फियर क्रिएट जातलो एक ग्रँड फेस्टिवल कशें आमी ते ऑर्गनायज करपाचो प्रयत्न केला. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.